फाउंडेशन भाजपा स्थापना दीस या फाउंडेशन डेच्या निमतान अख्ख्या इंडियेनूच हो सध्या प्रोग्राम चालू आसा. जशें आतां ज्येश्ठ नागरीक जे आसा तांचो सत्कार करपाचो जो विचार सुद्दां केल्लो आसा तो खूब बरो विचार जाल्लो आसा. कारण भारतीय जनता पार्टी सद्याक आमकां सुद्दां काल जेन्ना आमची मिटींग आसली तेन्ना आमकां एक गजाल समजून सांगिल्ली आसा की प्रत्येक मनशा कडेन आमी जो पर्यंत पावचे ना तो पर्यंत ही पार्टी सारकी स्ट्रॉंग जावची ना. आनी ज्येश्ठ नागरीक जे लोकांनी इतली वर्सां पार्टीक जे काम केल्लें आसा तांकां एक मान सन्मान जाता. आयज आमी अशें आमच्या गांवांत आसा ह्या आनी एक बरो इनिशिएटीव हो दिसता एका वाटेन की अंत्योदय जो असो म्हणटा पळय लास्ट मनीस आसा म्हणटा पळय तेजे कडेन BJP पावपाचे प्रयत्न करता. सगल्यो स्किमी ज्या तरेन पावता आतां लाभार्थी आहले तेंचे आमी हे केल्ले आसा तशें आमकां सांगलेलें आसा प्रत्येक मनशा कडेन आमी पावचो. आनी आमचे आमदार सद्याक हे कंटिन्यू प्रत्येक पंचायतीच्या वॉर्डान वचून ती हेचें कार्य फुडें व्हरता आनी एकान एक मनशा कडेन आमी लागीं पावून हो संकल्प आमी पूर्ण करतले अशें म्हणून आमी दोन करतो. त्या निमित्तान आमी आमच्या गांवांनी जे 70 इयर्स एंड अबाव नाल्यार 75 इयर्स एंड अबाव जाणटी आमची BJPची कार्यकर्ता आसली तांचे आमकां कार्य आमकां सांगलेलें वचोन तेंची बॅट करची म्हणून. पूण हांवें म्हणलें बॅटूच कितें बेश्टें वचोन बॅट करची न्हू तेंचो सत्कारूय करचे आनी आमचे वाटेन कितें बारीक तांकां मोमेंटो आनी कितें दिवचें म्हणून. सो आमी 5 जाणां ऑशेलची ह्या वर्सा सत्कार करतात आनी येता त्या वर्सा आहात आनी हे फेलिसिटेट करपाची. सो येता त्या वर्सा कोण उरल्या जाल्यार तेणी म्हणूंक नाका आपल्याचें करूंक ना म्हणून सगळ्यांचें करया. आनी आमचो BJP अध्यक्ष शिवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मंडलाचो बाब मोहित तोय आमच्या वांगडा आहा.